भाई तू आशिल्लो हांगासर एक्सिडंट जालो? हय हय हांव सारको फाटीं आशिल्लो तेन्ना पडलो तो. कसो कितें एक्सिडंट? तो येतालो तो वयतालो ओल्ड गोवा, पणजी टू ओल्ड गोवा वयतालो. गाय मदीं आयली मरे आनी त्या गायेक ताणें हाडून मुगली गाडी, जाग्यार पडलो तो. आनी लायटूय ना हांगा? लायट ना, मेन प्रॉब्लम लायट ना. आतां कितलो काळो काय पळय मरे, लायटीक लागून पडला तो. लायट आशिल्ली जाल्यार तेका कांयच कळनाशिल्लें, दिसता आशिल्लें क्लियर तेका. तेणें हाडलें आनी सारकी मोकली गाय. तरी तो आनी तेका सकयल लागूंक हेल्मेट ताणें घातलेलें आशिल्लें, ही वॉज सेफ्टी. तेणें हेल्मेट घातलेलें सारकें आशिल्लें. सारको तो रस्त्यार पडला. मागीर आमी एम्बुलन्साक फोन केलो. आतां तेका जीएमसीन व्हेला. फुडलें पळोवया कितें पुलीस बी आयल्या न्ही आतां. अचानक गाय मदीं आयली? अचानक 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 तो तेज्या एडिच्यान आयली ती. काळखान कांयच कळना न्ही, गायचो कलरूय तसो आसता रातचो. ओके ओके. मेजर प्रॉब्लेम लायटीचो? मेजर लायटीचो प्रॉब्लेम. लायटूच ना न्ही, अजुनूय लायट ना पळय. आमी सद्याक आसा ओल्ड गोवा बायपासाचेर. आमी हांगासर पळयता की आतांच हांगासर कांय मिनटां फाटीं हांगासर एक एक्सिडंट जाला. आमी पळयता की कितलेशे फावटी हांव स्वता जेन्ना ह्या रस्त्याचेर ट्रॅवल करता तेन्ना हांगासर गोरवांचेर गाडयो मारपाचे इन्सिडंट्स खूब जाता. आमी पळयता की हो जो स्ट्रेच आसा जो मेर्शे सर्कला कडल्यान जो रायबंदर जे चिंबला जंक्शना मेरेन वता त्या स्ट्रेचाचेर हांगासरल्यो ज्यो स्ट्रीट लायट्स आसा त्यो हांगासर पेटलेल्यो आसना. आनी हांगासर कितलींशीं गोरवां जी आसा ती सांजच्या वेळार हांगासर भोंवतात. आनी आमी पळयता की कितलेशे एक्सिडंट, बायक एक्सिडंट, कार एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर जाता, कारण हांगासर सारकी लायट आसना. आतां सुद्दां आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेचो हांगासर काळोख जाला. आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवपाची गरज आसा की अशा तरेचो जेन्ना हो नॅशनल हायवे म्हणटा, हो बायपास म्हणटा, हेजेर जर लायट आसची गरजेची. अशा तरेचे जर एक्सिडंट अवॉयड करपाक जाय जाल्यार कळटा त्या म्हायतीनुसार जो एकटो भुरगो ओल्ड गोवा वटेन वतालो बायकाचेर, तो अचानक हांगासर एक गाय आयली आनी तेणें त्या गायेचेर ती बायक मारली. तेणें सगळें प्रॉपर तेगेली सेफ्टी आशिल्ली, हेल्मेट आशिल्लें म्हणून तेका तितलो मार लागुना. पूण तेका सद्याक जीएमसीन एडमीट केला. आनी जी गाय आसा ती हांगासर जाग्यारूच त्या गायेक मरण आयला. पूण हो एक विचार करपा सारको, हो एक कन्सर्नाचो मुद्दो आसा की हांगासर अशा तरेचे एक्सिडंट्स हे जायत आसता. आमी पळयता की म्हयन्याक हांगा 3-4 एक्सिडंट तरी अशे गोरवांच्या वांगडा हांगासर एक्सिडंट जावन जाता. हांगासर प्रॉपर लायट ना. ह्या सगळ्या गजालीची जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती कोणा ना कोणाचेर तरी येतली, कारण हांगासर अशा तरेचे जे लायट नासता आनी हांगासर अशी जी गोरवां आसा ती रस्त्यार अशा तरेन सोडटात आनी हो हांगासर एक्सिडंट अशा तरेचे जायत आसता. आमी पळयता की गव्हर्मेंटान कितलेशे रूल काडलेले पंचायती थ्रू ही जी गोरवां रस्त्यार भोंवता तांकां हालोवपाचे. तरी पूण आमी पळयता की ह्या रस्त्याचेर ती गोरवां अशी भोंवत आसतात आनी हांगासर अशा तरेचे एक्सिडंट जायत आसता. बेगीच्या बेगीन जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात, जी कन्सर्न डिपार्टमेंट आसात, तांच्यांनी हांगासर एक्शन घेवपाची गरज आसा. सगळ्यान पयलीं ह्या रस्त्याचेर ज्यो स्ट्रीट लायट्स पेटना ह्या हायवेचेर त्यो चालू करच्यो आनी ही जी गोरवां हांगासर सदांच सांजच्या वक्तार भोंवता तेजेर कंट्रोल हाडचो. जर ती कोणाची आसा जाल्यार तांकां समजोवचें की ही अशा तरेन गोरवां हांगासर सोडूं नाका. कितलेशे सरकारान हांगासर तेंचेर बंदी हाडल्या की अशा तरेन गोरवां जी आसा ती रस्त्यार सोडची न्हय म्हणून. पूण तरी आमी पळयता की हांगासर कितलीशीं गोरवां भोंवता आनी अशा तरेचे इन्सिडंट्स हे ओल्ड गोवा बायपासाचेर जायत आसता. प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोंयच्यान हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.